तूच बरी काळजां आनी मोगा बरी एकवटां भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरां खंयसर दोगवाते म्हजे नवी संगी मेळटात थंयसर हावासां सदांच तांचे मोदेकार जेजूचे हें उतर आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्तांतय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, जायते फावटी आमी आमचे विशीं बरें चिंताव आनी हेरां विशीं वायट चिंताव. त्या देखून सडावत जावन हेरांनी आमचे विशीं सांगतीतय चड गमान दिनाव आनी हेरां लागीं विचारचें आमी धैर्य घेनाव. आज आयच्या सुवार्तेंत जेजू आपणा विशीं लोक कितें म्हणटा म्हणलें समजूंक आशेता. लोकांच्या जापींत संपूर्ण सत नातलें तरी पेद्रून दिल्ली ती जाप आयकून जेजू संतोसता. तर मोगाचें न्हू, कशें पेद्रून आपणाच्या अनुभवा वरवीं जेजू कोण आनी ताचें मिसव कसलें म्हणलें समजूंक आशिल्लो की तशें आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत जेजूची खरी वळख धरूंक जाय असली कृपा ह्या मिसाच्या भेटेंत आमी मागया. आमची पातकां वळखून देवालाचे बक्षणे मागून आमी सर म्हणुया. हांव पातकी सर पुजेदार देवाक आनी तुमकां हांव भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट आदरून आनी बरें चिंतून हांवें जायते पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून योग्य सदांच आमकां बरी सगळ्या विरोधात बघता आनी तुमकां हांव भाव भयणीनो म्हजे खातीर विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावों. आमेन. सोम्या काकूट कर, काकूट कर. सोम्या काकूट कर, काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर, काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर, काकूट कर. सोम्या काकूट कर, काकूट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पवित्र समर्थीचे सगळे नेम तुवें तुज्या आनी पेल्याच्या मोगाचेर थारायलाय. तुज्यो आज्ञा पाळून ससनाच्या जिविता पावोवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. हग्गाई प्रवादाच्या पुस्तकांतलें वाचप. दारियोस रायाच्या दुसऱ्या वर्सा 7व्या म्हयन्याच्या 21व्या दिसा हग्गाई प्रवादाच्या उद्देशी सर्वेस्पराचें उतर पावलें. शेअल्तियेलाच्या पुता जुदाच्या राजपाल जिर्बबेलाक आनी जेहोजादाकाच्या पुता प्रधान याजक जोशवाक आनी लोकां मदें उरिल्ल्यांक अशें सांग. हे मंदीर ताच्या आदल्या वैभवान पळयल्लो कोण तरी तुमचे मदें उरला? आनी आतां तुमी कितें पळयतात?
तुमच्या दोळ्या मुखार तें कांयच न्हय तशें दिसना, पूण जेरुबाबेला आतां धैर्य घे, उलयता तो सर्वेस्पोर. जेहोदाकाच्या पुता प्रधान याजक जोशवा धैर्य घे. देशांतल्या सगळ्या लोकांनो धैर्य घेया, उलयता तो सर्वेस्पोर. वावराक लागा, हांव तुमचे सवें आसा, उलयता तो दळबारांचो सर्वेस्पोर. तुमी इजिप्तांतली भायर सरल्यान तेन्ना हांवें तुमचे कडेन केल्लो करार तीर आसा, आनी म्हजो आत्मो तुमचे मोदें आसा. भियेनाकात, कित्याक दळबारांचो सर्वेस्पर अशें म्हणटा. आनीक थोड्या वेळान हांव अंतरळ, पृथ्वी, दर्यो आनी सुकी भूंय हलयतलो. सगळ्या राष्ट्रांक हांव हलयतलो. तेन्ना सगळ्या राष्ट्रांची ग्रेस्तकाय येतली आनी हांव हें मंदीर वैभवान भरतलो, उलयता तो दळबारांचो सर्वेस्पोर. रुपें म्हजें, भांगर म्हजें, उलयता तो दळबारांचो सर्वेस्पोर. ह्या मंदिराचें नवें वैभव आदल्या प्रास अदीक व्हड जातलें, उलयता तो दळबारांचो सर्वेस्पोर. आनी ह्या जाग्यार शांती दितलो, उलयता तो दळबारांचो सर्वेस्पोर. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाचेर विश्वास दवर, तोच म्हजो तारोक, म्हजो देव. देवाचेर विश्वास दवर, तोच म्हजो तारोक, म्हजो देव. अधर्मी लोकां विरोध तीर्प दिवन म्हाका राख देवा. खोट्या आनी कपटी मनशाच्या हातांतलो म्हाका निवार. देवाचेर विश्वास दवर, तोच म्हजो तारोक, म्हजो देव. देवा, तूंच म्हजें कोठे न्हय, तर कित्याक म्हाका तुवें सांडलाय? दुस्मानाची इजा सोसून खंती दुखीन दीस सारोंक कित्याक सोडताय? देवाचेर विश्वास दवर, तोच म्हजो तारोक, म्हजो देव. तेदवा तुजे वेदी मुखार हांव वेतां. म्हाका संतोश आनंद दिल्ल्या देवा हुजीर रावतां आनी विणे वाजोवन तुका वंदितां. देवाचेर विश्वास दवर, तोच म्हजो तारोक, म्हजो देव. Alleluia, 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 Alleluia. मनशापूत हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी आपलो जीव समेस्ताच्या सडवणे पासत दिवंक आयला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो. तुमचे सोबे असो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. एक फावटीं जेजू वरे विंगड मागणें करनासतना शिस ताचे सांगता आसलें आनी ताणें तांकां सवाल केलें, लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा? शिसांनी जाप दिली, थोडे तूं स्नानदातर जुवांव म्हणटात, आनी हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात, आनी हेर पुर्विल्ल्या प्रवादे मदलो एकलो जिवन जाला म्हणटात. जेजून तांचे लागीं विचारलें, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? पेद्रून जाप दिली, तूं देवाचो क्रिस्त. हे संगते विशयांत तांणी कोणाक सांगिनाये म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. उपरांत तो म्हणालो, मनशा पुतान जायतें सोसूंक आसा. मतभऱ्यांनी, प्रधान याजकांनी आनी शास्त्रांनी ताका इन्कार करूंक आसा. ताका कुर्सा मारूंक जाय आनी ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. देवाचे उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमी ल्हानथावन क्रिस्ती धर्म पाळून आयल्या. आमकां बाप्तीज मेळ्ळा आनी हेर साक्रामेंती मेळ्ळा.
मिसाच्या बलिदानांत आमी जायते बोटी भाग घेतला, आमी मागणें केलां. आनी जर तर आमी आमकांच एक सवाल केलें, म्हाका क्रिस्त कोण? आनी ह्या सवालाक आमची कितें पळय ती जाप आसा, तातूंत आमकां कळटा की जेजूक आमी क्रिस्ताक आमी कितले आमी लक्षितां वळखता म्हणून, आमच्या भावार्थाचो हंत खंयसर आसा म्हणून ह्या जापी वरवीं आमकां कळटा आनी आमी समजूं येता. जेजू शिसा सांगाता जियेतालो आनी लोकां संग बरसतालो, आनी ताकाय आशा जाली. तो आशेलो आपणा विशयांत लोक कितें म्हणटा म्हणून. लोकांक ताका तो जाणा आसलो तांची चिन्नां, पूण शिसांत हावन ते आयकोंक ताका मोण जालें. लोक आपणा विशीं कितें चिंता, लोकांची आपणा विशीं अभिप्राय कितें म्हणून. आनी ताणें शिसां लागीं सवाल केलें, लोक हांव कोण म्हणटा. आनी शिसांनी जाप दिली, शिसां की लोकांचो संपर्क आसलो, तेय लोकां सांगता बरसताले आनी ते कितें उलयताले आनी कितें चिंतताले शिसी जाणा आसले. देखून शीस सांगतात, थोडे तूं स्नानीक दातार म्हणटात, स्नानीक जुवांव म्हणटात, थोडे एलिया म्हणटात, आनी एकलो पुर्विल्ल्या प्रवादी पैकी एकलो जावं पुरो म्हणटात म्हणून. जेजू कळ्ळें की लोकांक आपूण कोण म्हणून आनीक समजूंक ना म्हणून. जेजू आपूण नीज सावन कोण वळखणांत म्हणून. शिसा लागीं ताणें विचारलें, तांकां म्हणी आपूण कोण म्हूण समजलां काय म्हणून. तुमी कोण म्हणटात? आनी पेद्रून जाप दिली, तूं देवाचो क्रिस्त. दोनूच शब्द ते, पूण जेजू कोण म्हणून त्या दोन शब्दांनी आमी शिसांनी समजल्ले आनी दोन शब्दांनी जेजू कोण म्हणून तांणी ते वळखले, देवाचो क्रिस्त. देवाचो कितें अर्थ जाता? फकत जेजू फकत एक प्रवादी न्हय, जेजू फकत एक महान व्यक्ती न्हय, जेजू फकत व्हड असर्यांकर न्हय, जेजू देवाचो पूत. हे संवसाराची मनशां सोडवण करूंक आयिल्लो सोडवणदार देवाचो पूत. ही सारकी जबाब. तूं देवाचो क्रिस्त, पूण कोणीय वळखता जाल्यार ताणें तटस्थ रावूंक जायना. ताणें एकच ताणें जेजू मुखार दिंबेर पडा जाय वा तिरस्कार करी जाय. कित्याक जेजू जावन आसा देवाचो पूत, देव तो. आनी दिंबेर पडचें म्हळ्यार ताका अरदान करचें, देवाक मात अरदान फावो तें. आनी अरदान करता म्हणटा आसतना जेजूची तें कितें चिंतप आसा, जेजूची तें कितें तेची खुशी आसा, देवाची कितें खुशी आसा ती आमी करची. जेजून कितें शिकोवन दिल्या ती आमी ओळखून घेवची आनी सगळें जिवीत आमी जेजूच्या शिकोवण्या प्रकार मांडून हाडचें. म्हणजे आमच्या काळजांत आनी मनांत जेजूचो बरोवंक जाय. आनी जेजूक आमी वळखता तर आमचें सगळें जिवीत ताकाच संपूर्ण समर्पिल्लें जाय. म्हळ्यार जर तर खंयची परिस्थितीन आमी आसाव आनी जेजू त्या परिस्थितीन कितें करता पळय तेंच आमी करूंक जाय. आनी सांत पावलाच्या उतरान सांगचे प्रकार मुजे थंय हांव न्हय जियेता, मागार क्रिस्तच मुजे थंय जियेता. आमचें सगळें जिवन क्रिस्ताक समर्पिल्लें. आमी जेजू कितें कसो जियेतालो पळय तशें जावन आसा आमचें जिवीत. अशें जाल्यार मात्र आमी सांगीत आमी जेजूक लक्षणां वळखता आनी जेजूक खरेपणी जेजू देवाचो पूत क्रिस्त म्हणून वळखता म्हूण येता. तर हर एक दीस आमी मिसाच्या बलिदानाक भाग घेता जावं पुरो वा मागणें करता म्हळ्यार जेजूक लक्षिल्ल्यान वळखूंक प्रयत्न करया. ही कृपा आमी मागया. आमी
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानतात असलें सामण मागात. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या त्या पवित्र सभेच्या दावान सरस्पर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुझे पजेची देणी प्रसन्न जावन मानून घे. ती बदलून जेजूच्या कुडी रक्ताचो संस्कार आमकां आतां तूं घडोवन दितालोय म्हूण आमी भावार्थान सत म्हणटा. तर ह्या संस्काराचो भरपूर फळ आमकां मेळ्ळो असो कर म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धेन वासुया. वर्षामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वताय जेजू आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशा कोळतुवेर रचलय, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळी रचना आनंदान करता तुजी सेवा. पृथ्वीर तुका वाकणता तारण मेळिल्ली तुजी परजा. सरकार एका काळजान तुका दिन वाचता तुज्या संत भक्ताची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतोषोन आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळपणाचो सर्वेस्पर तूं, सर आनी संसार परलाच्या वैभवान उंचलके तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उंचलके तुका जय जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रात्म्यान दाळून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेस कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची. तेच पुढे जेवण जातस ताणें खास घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांच्या बोक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसतो आनी समेस्त मनशां बसतो तें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सुगोट पग तुया.
जेजू तुझे मरण आम्ही समर्था तुझे पुनर्जीवन आम्ही बगडा तुझ्या येल्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सडवणीची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमा समेज तांकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बाप्पा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बाप्पा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूर्ण जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेज तांकां जे पसजडीत मुखार मळपळोवंक फावो कर. आम समेसांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकार म्हणजे देवाचे मे संगती भगिवन जुजे तिजो पथीन भगिवन धम दुता आनी सर काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजोथाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणेंत शिकयलेले प्रार्थना धैर्यपण म्हणूया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आज घाली आनी आमी आमचेर चुकलेलां बक्षिता तशें आमची पातकां वगत आनी आमकां ताळण्यात पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वच काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखंदांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धम दुता म्हणय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमची सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटा ते शिडेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें आमचे भितरचे म्हाका फोडना पूण जेवत्रांच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी
आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या संस्कारांनी तूं आमकां नवो जीव आनी बोल दिताय. आमच्या असख्येक लागून परतून परतून आमी परतावन तेन्ना ह्याच बळान तूं आमकां दयेन उबार आनी सांबाळ. असो ह्या पवित्र जेवणांत आमकां मेळटा तो सोडवणेचो फळ आमचे जिणेचे सालेंत आमी बगीसो आनी दाखयसो कर. तुज्या पुताचे जोचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सपददार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येथ क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा.
देवाचे उपकार. Amen.